हय कर. तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल जुवारी पुलाचे उद्घाटन जालें. भरपूरशा गोंयकारांक जे लोक सदांच ट्रॅव्हल करतात पणजेच्यान मडगांव, जे तांकां त्रास जाताले ते त्रास आतां तरी सोंपतले म्हणून लोक खूब हॅप्पी जाल्ले आनी लोक खूब हॅप्पी आसले. पूण तितलेच टायमाचेर एक सेंटरांतल्यान न्यूज येयली आनी ती न्यूज आयकून तेच गोंयकार जे एन्जॉय करताले, सेलिब्रेट करताले, तेच गोंयकार परते सॅड जाले, तेच गोंयकार परते भियाले. ती न्यूज म्हटल्यार आमची जी आवय आमी म्हणटा म्हादय, त्या म्हादयचेर जो कर्नाटका प्रोजेक्ट करपाक सोदता, त्या प्रोजेक्टाक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या CWCन अप्रुवल दिले. ज्या म्हादयक लागून जो डिस्प्यूट चलतालो कर्नाटका आनी गोंय मदीं, तितून आनी एक विक्ट्री ही कर्नाटकाक मेळिल्ली आहा. ही गजाल आयकपाक खूब ल्हान दिसता. खुबश्या जाणांक हेचे इफेक्ट्स कितें जातले तेंय खबर ना, पूण जेंका जेंका खबर आसा ते लोक अक्षरशः भियाल्ले आहा. म्हादय म्हटल्यार मांडोवी ही ऑलमोस्ट 43% आमचे जे गोंयचे पॉप्युलेशन आहा तेका ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय करता. म्हणजे जें उदक आमी पियाता गोंयांत ते 43%, 43% गोंयकार म्हादयच्या उदकाचेर डिपेंड आसा. कर्नाटका म्हादयचें उदक डायवर्ट करून आपल्या लोकांक व्हरपाक सोदता आनी तेकाच लागून 1980 पासून फ्रॉम 1980 कंटिन्युअसली ते म्हादयच्या उदकाक लागून गोंया वांगडा झगडत आसा. तेका लागून ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन सेटिंगां करीत आहा आनी एक करून 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 आयज ही परिस्थिती गोंयची जाल्ली आसा की कर्नाटका एक एक बॅटल म्हादयचें आपल्या सायडीन जिखत आसा आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट जो मोदी गव्हर्नमेंट आसा, BJP गव्हर्नमेंट आसा, तो एवरी टाइम कर्नाटकाक फेवर करीत आसा. जशें लास्ट टाइम जावडेकर जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेंच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्स विदाउट एनी EIA हियरिंग्स तेंच्यांनी केले, जेचेर बोवाळूय जाल्लो. तशेंच आतां कर्नाटका म्हादयचें उदक घेवपाक आपलो DPR काडून सेंट्रलाक दिता आनी सेंट्रल जाता तितले बेगीन फास्ट रितीन तो पास करता आनी गोंयांत आनी गोंयकारांक परते बॅकफुटाचेर व्हरता. जेन्नाय आमची म्हादय कर्नाटकाक वयता हेचो इतलोच मिनींग आसता की गोंयकार येता त्या वर्सांनी थेंब भर उदकाक पालिशेर जावपाचें आहा आनी ही रियलिटी आसा. हेतून रॉकेट सायन्स अशें ना, हेतून चिंतपा सारकी गजाल ना. जे म्हादयचें उदक वयल्यान 70च्यान हांगा सकयल येता आनी त्या उदका पासून आमची मांडोवी रिवर आहा आनी इतलें थंयसर आमचें डिपेंडन्सी आसा, इकॉलॉजिकल डिपेंडन्सी, वॉटर सेक्युरिटी आनी इकॉलॉजिकल ऑल्सो जो बॅलन्स आसा हो सगळो जर मेंटेन जावपाक जाय जाल्यार म्हादयचो जो फ्लो आसलो तो तसोच उरपाक जाय आसलो. आयज म्हादय जर कमी जाली जाल्यार तेचे डायरेक्ट इफेक्ट गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर पडपाचे आसा. पयले स्वतेर आमकां पिवपाच्या उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाचो आसा. कितलीशींच शेतां आमची म्हादयच्या उदकाचेर चलतात, लोक लायतात, ती रोवपाची बंद जातली. फूड सेक्युरिटी आसा पळय आमची ती काबार जातली.
आमचे टोटल डिपेंडन्सी नेबरिंग स्टेट्स आमचे आसा तेंचेर जातले। आमचे जे नुस्तें आसा जे म्हादय पासून आमकां नुस्तें मेळटा ते नुस्तें बंद जातले, तेचेर इफेक्ट पडटलो। आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इफेक्ट म्हटल्यार जी मांडोवी वचून खाऱ्या उदकान मेळटा, जर तो फ्लो कमी जालो जाल्यार सायंटिस्टांनी सांगलेले आसा, शक्यता आसा, एनआयव्हीय बरयल्ले आसा, जर तो फ्लो कमी जालो जाल्यार सॉल्ट वॉटर इन्फ्लक्स मांडोवीन येवन मांडोवीचे उदक जे आसा ते खारे जावपाचे चान्सेस आसा। आणि जर ते खारे जाले जाल्यार जे कितें आमी उदक पिताले आनी जे आमकां पिवपाक मेळटले आपले फुडें तें ना जातलें। सो लोकांक सगळ्यांक ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगपाक सोदता की आयज जे गोंयान जाला म्हादयच्या बाबतींत, जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट हो डबल इंजीन सरकार जी म्हादय काडून कर्नाटकाक जे विकीत आसा आनी गोंयचो सरकार काडून विकीत आसा, हेतून प्रत्येक गोंयकार जो आसा गोंयान, तो नॉर्थ गोवा आसूं तो साउथ गोवा आसूं, हो उदकाक लागून रडटलो। साउथ गोवा इतल्याक लागून म्हणटा की नॉर्थ गोवा जर उदक ना लोक मायग्रेट जातले साउथ गोवा, उदक आसा थंय ना, साउथ गोवाचें उदक हांगा चॅनलायज करचें पडटलें। दोनांतली एक गजाल आसा आनी तेतून कितें जातलें, परतें जे उदक आसा ते लोकांक पावचें ना आनी प्रत्येक मनीस प्रत्येक गोंयकार जो आसा हांगा गोंयांत तो उदकाक लागून रडटलो, तेका उदकाक लागून जीव सोडचो पडटलो। हे डबल इंजीन न्हू, तर हे जे सरकार आसा, हे बीजेपी सरकार आनी आयज जे सरकार डबल इंजिनाचे गजाली करता, डबल इंजीन न्हू, हे 4 इंजिनाचे सरकार आसा। 4 इंजीन इतल्याक लागून म्हणटा की सेंट्रलाचो एक सरकार जालो आनी नेबरिंग स्टेट जे आसा कर्नाटक आनी महाराष्ट्र, ही सगळी वांगडा चलता आनी गोंयकारांक आनी गोंयांक कशें सोंपोवपाक जाय हे कारस्थान करता। गोंयची जमनी, गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचें अस्तित्व, हे 4 इंजिनाचे जे सरकार आसा ते काबार करीत आहा। आणि म्हादय ना वाटोवपाक लागून ही जी कॉन्स्पिरसी चल्ला, म्हादय कर्नाटकाक विकपाची जी कॉन्स्पिरसी चल्ला, ही फक्त आनी फक्त आपल्या पॉलिटिकल अस्तित्वाक लागून ही बीजेपी करीत आसा। हेच्या पयलीं काँग्रेसीनूय केल्ली, कित्याक गोंयान आमच्या फक्त 2 एमपी जाता जाल्यार कर्नाटकान 28 आसा, 28। आमचे 40 आमदार जाता तेंचे 224 आमदार। आनी आता येता ते मे म्हयन्यान कर्नाटकान इलेक्शन जावपाचे आसा। जशें लास्ट बायपोल इलेक्शनाक तेंका एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिवन ते इलेक्शन जिखपाक लागून सेंट्रलान ही गेम खेळली। आता असेंब्ली इलेक्शन कर्नाटकान जिखपाक लागून आनी तेंच्या लोकांक आनी वोटरांक नॉर्थ कर्नाटकाचे आसा, भितर बेळगावी, धारवाड, गडक हे जे डिस्ट्रिक्ट आसा तेतूंतल्या लोकांक खुश करपाक लागून आनी तेंची वोट घेवपाक लागून ह्या सेंट्रलाच्या गव्हर्नमेंट म्हादय आमची काडून कर्नाटकाक विकलेली आसा। आनी जे गोंयान येवन हांगा मोदी जावं गडकरी जावं नाजाल्यार जे मिनिस्टर अमित शाह येवन जे भाशणां सांगतात, जो प्रायम मिनिस्टर मोदी 19 डिसेंबराक गोंयकारांक विश करता आनी गोंयाच्या प्रती आपल्या मनान प्रेम आसा, मोग आसा म्हणून जो सांगता, ही फटींगपणां टोटल एक्सपोज जाता। ह्या सरकाराक, ह्या बीजेपीच्या सरकाराक जो सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा, मोदी गव्हर्नमेंट आसा, तेका पडला फक्त आपले एमपी सिटाची 28 सिटाची कर्नाटकान आसा ती, तेका पडला 224 सिटाची जी तेंची असेंब्ली आसा ती असेंब्ली। तेंका गोंयचे पडलेले ना, तेंका गोंयकारांचे पडलेले ना। आज 1980 पासून जी कॉन्स्पिरसी चल्ल्या, म्हादयचो डिस्प्यूट जो चल्ला 1962 सगळ्यांक एक सांगपाक सोदता, जो म्हादयचो विषय आसा, आज म्हादयचो विषय जेन्ना जाता तेन्ना कर्नाटका सांगता की गोंयकार म्हादयचे जे उदक आसा ते फुल यूज करिना, युटिलायझेशन करिना, तेका लागून जे थोडे उदक आसा 7.56 टीएमसी जे उदक आहा ते डायवर्ट करून मलप्रभा बेसिनान व्हरपाचे आनी तेंचे जे डिस्ट्रिक्ट आसा, तेंचे जे 180-200 गांव आसा, ते गांवांत उदक ड्रिंकिंग पर्पजाक घालपाचें म्हणून। पूण सगळे जाणा ते उदक जे आसा ते ड्रिंकिंग पर्पजाक व्हरना, ते उदक ते ऊस लागवडीक लागून व्हरता, तेंच्या एग्रीकल्चराक लागून व्हरता, कित्याक तेंचे व्हडले व्हडले खंय फॅक्टरीज आसा। कितलेशेच एनवायरमेंटलिस्टान कर्नाटकाक सांगलेले आसा की तेंच्यांनी ऊसाची लागवड आसा, जेका उदक चड लागता त्या जाग्यांचेर जे जाल्यार उदक ना थंय करचें न्हू म्हणून। पूण कर्नाटकाची संवय की दुसऱ्या राज्याचेर कब्जा करपाचो, प्रत्येक राज्या कडेन कर्नाटकाची झगडी चलता। तुम्ही पळयला महाराष्ट्रान तेंची आता लेटस्ट झगडी चल्ल्या,
विलेजीस आमच्या हेतून आसा तुमच्या हेतून आसा तेजेर तेंची झगडी चल्ल्या उदकाक लागून तेंची झगडी चल्ल्या तमिळनाडू वांगडा तेंची झगडी चल्ल्या प्रत्येक स्टेटी वांगडा तेंचे हे झगड्यो जे चल्ला हे कर्नाटका फक्त लोकांचे राइट्स लोकांचे उदक लोकांचे जमनी चोरपाचेच काम करना दुसरे काम करिना 1962 1962 सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे एके टीमीन सांगलेले की दूधसागर जो आमचो धबधबो आसा थंयसर हायड्रो प्लांट घालपाचे हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट घालपाचे गोंयची जी आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडन्सी आसा दुसऱ्या स्टेटीवर ती उरपाक जायना म्हणून तो प्लांट घालचो म्हणून आणि फ्रॉम 1962 टू 1980 पर्यंत हेतून कर्नाटका गव्हर्नमेंट आणि गोवा गव्हर्नमेंट हेतून डिस्कशन जाताले हेतून तेंचे पत्रव्यवहार जाताले कॉरेस्पॉन्डन्स जाताले सगळे फायनल जाल्ले दूधसागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जावपाचो आसलो गोंयांत तेतून इरिगेशन वॉटर सप्लाय आणि हायड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन हे दोन्ही जावपाचे आसले पूण 1980 परते कर्नाटकान घात केलो आणि हो प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ह जाल्लो तो तेंच्यानी रिजेक्ट केलो मागीर ह्या सरकारान सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो जो नॅशनल पावर हायड्रो पावर प्रोजेक्ट जे करतात ते जे कॉर्पोरेशन आसा एनएचपीसी त्या कॉर्पोरेशनान एक डिटेल प्रोजेक्ट केल्लो म्हादयचे उदक कशें आमी हायड्रो प्लांटाक लागून हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक लागून यूज करपाचे जे 56 मेगावॉट जी पावर गोंयांत जाय ती मेगावॉट पावर 11 डिफरंट प्रोजेक्टांच्या ल्हान प्रोजेक्टांच्या कशी गोंयांत दिवपाची हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी केल्लो गव्हर्नमेंटाक सांगलेलो की फायनल तुम्ही रिपोर्ट करा आनी सेंटराक सबमिट करा सो दॅट म्हादयचे जे उदक आयज अनयुटिलायज आसा म्हणून कर्नाटकाची डिबेट करता ती डिबेट उरची नासली ते उदक जर आमचे हेतून पर्रीकरान 2006 सालान पर्रीकरान 2014 सालान एक आयआयटी मुंबईची एल्युमिनी आसली तितून डिस्कशनान त्यांनी सांगलेले की आम्ही म्हादयच्या बेगिनाचेर धाकटे प्रोजेक्ट घालपाक सोदता आणि गोंयची जी आमची डिपेंडन्सी आसा दुसऱ्या राज्याचेर पॉवर ती आमी कमी करतले म्हणून 2021 जी गोवा गव्हर्नमेंटाची वॉटर पॉलिसी आसा ह्या वॉटर पॉलिसीन तेंच्यांनी सांगलेले की हायड्रो इलेक्ट्रिक पावराचेर आमी लक्ष दितले म्हणून निलेश काब्रालांनी सांगलेले की हे जे म्हादयचेर जे हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर जे करपाक जाय बांदपाक जाय हायड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन हाडपाक जाय तेचेर आमचे विचार चालू आसा म्हणून जेन्ना हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर 2012 थंयसर स्टडी जाल्ली ते पावर रिपोर्ट सरकाराक दी म्हणटाले सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक जाल्यार बीजेपी गव्हर्नमेंटान आनी ह्या सरकारान ते प्रोजेक्ट मुद्दाम ह्या सरकाराक दिवना मुद्दाम तेंच्यांनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक दिवना कित्याक हेंचे सेटिंग आसले जी म्हादय आमची आसा ती विकपाक तेंका खबर आसली ऑन वॉट बेसिस म्हादय कर्नाटका व्हरतली गोंयांत म्हादयचे उदक युटिलायझेशन जायना एकाच पॉइंटाचेर तेंच्यांनी आमचे म्हादयचे उदक काडले 7.56 टीएमसी उदक तेंच्यांनी डायवर्ट करपाचे तेंका थंयसर परमिशन मेळ्ळ्या सीडब्ल्यूसीच्यान परमिशन मेळ्ळें आसा तेंच्या जो तेंच्यांनी रिपोर्ट केला तो रिपोर्ट तेंच्यांनी अप्रूव्ह केलो हेचो मिनिंग इतलोच की जे पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल पार्टीज 1980 पासून गोंयांत आसा तेंच्यांनी आमकां फोंडांत घातलेले आहा आता हे जे पावर प्रोजेक्ट गोंयांत जर जाल्ले पयलीं म्हटल्यार गोंयांत जे आमचे लायटीची डिपेंडन्सी आसा ती 56 मेगावॉट्सान कमी जातली कित्याक आमची लायटीची डिपेंडन्सी दुसऱ्या स्टेटीचेर वाडत आसा आमचे जे रिक्वायरमेंट आसा ते ऑलमोस्ट 1000 मेगावॉट्स पावर आमकां जाय पडटा भितरली गोंय म्हाका दिसता 40 काय 50 फक्त काय 60 फक्त जनरेट करता अजून पर्यंत सो हेतून आमकां मातशी हेल्प जावपाची आनी आमची म्हादय आमकां उरपाची सो हो जो सरकार जो आपणाक डबल इंजीन म्हणटा वयर सेंटराक बीजेपी हांगाय बीजेपी आमकां हेल्प जातलो म्हणटा जाल्यार हो कसलो हेल्प आयज फक्त गोंयांत 2 एमपी आसा आनी 40 आमदार आसा म्हणून आमची म्हादय काडून थंयसर 28 जे हे आसा एमपीज आसा आनी गोंयचे 24 आमदार आसा तेंका विकपाचे हे षडयंत्र जे मोदीन केला सेंट्रल गव्हर्नमेंटान केला तेचो आमी निषेध करता आमचे गोंय आमकां लागून इम्पॉर्टंट आसा आमकां गोंयकारांक आमच्या गोंयांत रावपाक जाय आमचे उदक जाय आमची म्हादय आमकां जाय आमचे नुस्तें आमकां जाय आमची शेतां आमकां जाय आमची इकॉलॉजी आमकां जाय आमच्या गोंयचेर आमकां मोग आसा या मोदीक नासात नाजाल्यार प्रमोद सावंताक नासात प्रमोद सावंत म्हादय आपली आवय म्हणटा एक हेर सुद्दां आमी दिवचे ना म्हणटा जाल्यार हे सगळी कारस्थानां तुमी कित्याक केली ही कॉन्स्पिरेसी तुमी गोंयांक लागून गोंयाचेर कित्याक केली 2016 जेन्ना पार्सेकराचो एक रिपोर्ट येयल्लो वॉटर फॉर ऑल म्हणून उदक सगळ्यांक ह्या रिपोर्टान 2016 बीजेपी गव्हर्नमेंट
गव्हर्नमेंटान हायड्रो इलेक्ट्रिक पावराचे मेन्शन सुद्धा करूंक ना। हेचो मिनिंग की 2016 जेन्ना तेंच्यांनी बॅकफुटार ते गेल्ले आनी तेंच्यांनी थारायले की आमची म्हादय आसा ती आमी कर्नाटकाक विकतले म्हणून। एक सिरीज ऑफ जे इन्सिडेंट जाला, इन्सिडेंट हेंच्यांनी घडयला, तेतून इतलेच कळटा की ह्या बीजेपी सरकारान नाले हे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसले तेंच्यांनी काडून आमची म्हादय तेंच्यांनी सिस्टमॅटिक तेंच्यांनी रितीन काडल्या आनी कर्नाटकाक आयज विकले जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बेनिफिट। आम्ही परते तुमकां सांगता की गोंयांत रिजनल पार्टीज आय, आयज हे जे नॅशनल आमी वयतले जेंच्याकडे कर्नाटकाचो डिस्प्यूट चल्ला ते स्टेट्साकडे वयतले, पयतले की ते आपले उदक आपणाक दवरपाक कशी फायट करता ती आमचे विजिट चालू जातले, नेक्स्ट असेंब्ली सेशन जातले, तेतून कितें करतले गिरीश उलयतलो। पूण ही जी म्हादयची फायट आसा ती रेव्होल्युशनरी गोंस आतां आपल्या रितीन फुडें व्हरतली। ह्या विशयाचे स्पेशल सेल आमी करतले, तो सेल वचोन जे एक्सपर्ट आसा, जे सायंटिस्ट आसा, जे थंयचे जे इफेक्टेड लोक आसा तेंच्या कडेन मेळोन ह्या म्हादयचेर कितें एक्शन प्लॅन करपाचो आहा तो एक्शन प्लॅन आमी तुमच्या फुड्यान दवरतले। आणि इतलेंच सांगपाक सोदता की गोंयांत आयज बीजेपीचो जो एमपी निवडून हाडटा, कितली वर्सां 20-25 वर्सां ताका निवडून हाडटा श्रीपाद नायक, बरो मनीस म्हणून ताका हाडीत आसा। आयज ह्या बऱ्या मनशान म्हादय वाचोवपाक लागून, म्हादय गोंयांत दवरपाक लागून सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन नाजाल्यार मोदी कडेन उतार सुद्दां तेंच्यांनी मांडूंक ना, केन्ना तो पार्लिमेंटान वचून उलोवंक ना। जो काँग्रेसचो एमपी आसा तो तर युजलेस आसा, थंय तरी चेंज जाता, पूण हो जो आयज नॉर्थ गोवान जो आसा तो कंटिन्युअसली गोंयकारांक फटयत आसा। आयज तो मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा। आयज राज्यसभाचो मेंबर आसा तो म्हादयक लागून उलयना। आयज सेंट्रलाक बीजेपी, हांगाय बीजेपी, सगळे बीजेपी करून जे गोंयचो उद्धार जातलो म्हणटा तो उद्धार केन्ना जातलो आनी कसो जातलो, ह्या उद्धार जावपाचो ना। फक्त सेंट्रलाचे एजंट कशे आमची बीजेपी वावरतली, हो श्रीपाद नायक वावरतलो, प्रमोद सावंत वावरतलो आनी आमचे म्हादय, आमचे गोंय, आमची अस्मिताय आसा, आमची जी आयडेंटिटी आसा ती काडून दुसऱ्या स्टेटीक, दुसऱ्या राज्याक ना सेंट्रलाक काडून विकतले। आनी हेच चल्ला। गोंय प्रोटेक्ट करपाक हे पॉलिटिकल पार्टी टोटल फेल जाल्ले आसा। हे पॉलिटिकल पार्टीन टोटल गोंयांत फटयल्ले आसा, बिट्रे केल्ले आसा, गोंयकारांचो विश्वासघात केल्लो आसा। सो रेव्होल्युशनरी गोंस हो विशय घेतली, ह्या विशयाचेर अभ्यास करतली, जर लोकां मेरेन वचपाक जाय, आंदोलन करपाक जाय ते आंदोलनूय करतले, पूण ह्या बीजेपी गव्हर्नमेंटाक एक्सपोज करतली। आणि एक सांगपाक सोदता व्हेरी इम्पॉर्टंट विषय तो म्हटल्यार आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो कन्नड महासंघ नाल्यार अखिल गोवा कन्नड संघ जे आसा तेंकां घेवन जो नाचता, जे तेंचे आमदार आसा तो मागीर दाजी सालकर जावं नाल्यार आमोणकर जावं, भावी गुदिनो जावं नाल्यार मायकल लोबो जावं नाल्यार शेट्ये जावं, हे जे नाचतात कन्नड महासंघाक घेवन, आनी कन्नड महासंघ नेटान सांगता की 4 लाख कन्नडिका गोंयांत आहा म्हणून। हांव ते 4 लाख कन्नडिकांक आनी तेंचे जे लिडर्स आसा, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आमचो काय लिडर तो, तेंचो जो लिडर आसा दाजी सालकर, तेंचो जो लिडर आसा माविन गुदिनो, तेंचो जो लिडर आसा शेट्ये, तेंचो जो लिडर आसा मायकल लोबो, हे सगळ्यांक सांगता की तुम्ही हे 5 लाख लोकांक युनाइट करा। ह्या 5 लाख लोकांक तुम्ही सांगा की रस्त्यार ये आनी म्हादयचे उदक आमकां पिवपाक गोंयांत धाडा म्हणून सांगा। आयज 4 लाख जेन्ना कर्नाटका म्हणटा आपूण गोंयांत आसात, 5 लाख मेरेन आसात, जाल्यार तेंकां ऑलमोस्ट 9 लाख लिटर उदक गोंयांत लागता। हे 9 करोड लिटर उदक जर ह्या कर्नाटकाक लागता, जर तेंचे फायट करिना जाल्यार ह्या कर्नाटकाक आमी सांगता की तुमचे साठले फुटले घेया, तुमच्या गांवांत आसा, तुम्ही आमकां गोंयांत नाका। जर तुमकां गोंयचे उदक पिवन जर तुम्ही नमक हरामी करतात, गोंयचे अन्न खावन जर तुम्ही नमक हरामी करतात, जर तुम्ही गोंयांत येवन हांगा वेल एस्टॅब्लिश जर जातात, आमचे जमीन तुम्ही चोरतात, इतले जावन सुद्धा जर तुमकां गोंयचे जे म्हादयचे उदक तुमची स्टेट व्हरता, तुमची नेटिव्ह राज्य जे व्हरता, नेटिव्ह जे आमदार व्हरता, चीफ मिनिस्टर व्हरता, तुम्ही वोगी रावतात, जाल्यार तुमकां इतलेंच सांगता तुमची पोटली पॅक करा, तुमच्या गांवांत वचा, तुम्ही आमकां गोंयांत नाका। आनी तुमचे जे लिडर आसा प्रमोद सावंताक साखरेच्यान बेळगांव लागींच पडटा, सो तेकाय मातसो थंयच्यान व्हरपाची तुफान गाडी करा, तेकाय मातसो व्हरा। आनी ते तुफान गाडयेन म्हाका दिसता भितर दाजी सालकरूय जातलो, भितर माविन गुदिनोय जातलो, भितर लमाणी लोकूय जातलो, सगळे जातले। हे सगळ्यांक तुम्ही फेस करा, ते तुफान गाडी करा, तुमच्या स्टेटीन व्हरा आनी थंयसर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक सांगा। आनी आमचे उदक हांगा तुम्ही चोरतात आनी तुम्ही हांगा उगी रावतात आनी हांगा इलेक्शन कंटेस्ट करपाचे गजाली सांगतात, तुम्ही सरपंच जातात, पंच जातात, तुम्ही आमदार जावपाचे गजाली उलयतात,
तुम्ही कन्नड कल्चर गोंयांत प्रमोट करपाचो उलयतात, पूण आमचें उदक जेन्ना आमकां नासता, जे उदकाचेर तुमचे जगता, तुमची भुरगीं जगता, तुमची फॅमिली जगता, ते उदकाक लागून तुम्ही फायट करिनात, ते उदकाक लागून तुम्ही तुमच्या मिनिस्टरांक ना तुमच्या सरकाराक तुम्ही क्वेश्चन करिनात. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तुमकां घाटी म्हटलें की तुमकां तिडक येता, किड्याक येता पळय ती तिडक तुमच्या कडेन दवरा, ती तिडक मातशी ह्या गजालीन भायर काडा, मातशें भायर सरात. जर तुमच्या कडेन तापासता जाता, जर तुम्ही गोंयकार स्वताक म्हणटात आनी गोंयचो मोग आसा म्हणटात न्हू, जाल्यार मातशें भायर सरा. तुमच्या लिडरांक घेवन भायर सरा, कित्याक आमच्या काय फंक्शनाक ते येना. तुमच्या फंक्शनाक टोपयो घालता, सगळे ते करतात, तुमचे झेंडा बिनूय नासता. सो हे सगळ्यांनी प्लीज गोंयकारांनी नोट करचे. हे जे 5 लाख आयज जे कर्नाटका गोंयान आसा, जर गोंयचे उदक गेले, गोंयान उदक जर ना जाल्यार हे आपले बॅगां पॅक करतले आनी आपल्या गांवांक वयतले. थंयसर तेंच्यांनी व्हडले व्हडले बंगले बांदले. आमी गोंयकार खंय वयतले? आमची भुरगीं खंय वयतली? हो मेजर प्रश्न आसा. सो लायटली घेवं नाका. हांव मागता विरेशा कडेन की जे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जे घडटा नाल्यार घडला तेजेर तरी प्रेसाक ब्रीफ करचें. सगळे प्रेस आनी गोंयांत येवकार, तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें आयज असेंब्लीचो जो सेशन आसा ती कशी कटेन करून उडयतात. आनी कर्नाटकाची जी असेंब्ली आसा, विधानसभा आसा कर्नाटकाची, थंय सेलिब्रेशन चालू आसा. कारण ते थंय म्हादयेचो जो मेजर इश्यू आसा तो थंय हायलायट जाता, ते डिस्कशनाक वयता आनी ते पळयला काय आयज तेंच्या सायडीन फूल म्हादय डायवर्ट करून उडयता. आनी आमची असेंब्ली सेशन आयज फक्त नाटकां चालू आसा. एवरी टायम आमी डिमांड करता, स्पिकराक डिमांड करता, सीएमा कडेन आमच्या गव्हर्नरा कडेन डिमांड करीत आसा, पण हो जो मेजर इश्यू आसा तो हायलायट करून गेले ते असेंब्ली सेशनानूय सेम जालें. रेजोल्युशन्स आमी घातलेले, पण म्हादयचे रेजोल्युशन वचून घेवं. तशेंच आतां ह्या असेंब्ली सेशनान आमी रेजोल्युशन घालपाचें आसलें. मेजर इश्यू, गोंयचो मेजर इश्यू उदकाचे, जे जीवन आनी मरणाचे जो प्रश्न आसा तो उदकाचेर आसा. आनी उदक समज ना जाल्यार मरतले लोक, हें सगळ्यांक खबर आसा. पण येदो व्हडलो मेजर इश्यू आसून बसून, गोंयच्या लोकांचो मेजर इश्यू आसून बसून आमची जी विधानसभेत जो डिस्कशन जावपाक जाय तें आजून पर्यंत जाल्लें ना. 1980च्यान हो डिस्प्यूट चालूच आसा. 1980 सालाच्यान हो डिस्प्यूट चालूच आसा. कितल्योश्यो पॉलिटिकल पार्टीज येवन गेल्यो, मात आजून पर्यंत खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन हो जे डिस्कशन आसा हें हेवी हेजेर घेवंक ना. सगळ्यांनी ते लायट पेजाचेर घेतले आनी आयज तेजो निर्णय हांगा येयल्लो आसा. आनी आयज हो जो त्रास आसा हो प्रत्येक गोंयकाराक भोगचो पडटलो. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमच्या गांवांनी उदकाची समस्या आसा. सगळे गांव वॉटर स्कॅर्सिटी म्हटल्यार सगळे लोक भोव मारीत आसा. माझ्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक ना, परत परत म्हाका फोन येता. तशेंच प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या उदकाची समस्या वाडत चल्लेली आसा. जशें आमचें पॉप्युलेशन वाडटा तशें उदकाची समस्या वाडत रावतली. जशी कन्स्ट्रक्शन वाडटा तशें उदकाची समस्या वाडत रावतली. आनी दुसऱ्या वाटेन कन्स्ट्रक्शनाक अप्रूवल दीत आसा आनी हे वाटेन उदक जें आसा ती शॉर्टेज करीत आसा. जेन्ना येदो व्हडलो प्रकल्प येता जो कर्नाटकाचो सरकार सुशेगाद आसा, कर्नाटका सरकार सेलिब्रेट करता आनी आमचो सरकार सुशेगाद आसा. आयज प्रमोद सावंत जो आमचो सीएम आसा तो जुवारी ब्रीज इनॉग्रेशन करता आनी थंय म्हणटा आपणाचो जो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा तो म्हणटा रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट आसा. आनी ह्या म्हादय सारक्या येदो व्हडल्या इश्यूचेर जेन्ना न्यूज आवट जालो, इनॉग्रेशनाचें काल भाशण चालू आसलें, मात एक उतर वचून ह्या प्रमोद सावंतान काडलेलें ना. एक उतरान जरी म्हणून जाल्लें की आमी हेका फायट करतले जावं आमी हेजेर कितें उलयतले म्हणून, जावं तेंच्या खंयच्याच लिडरान ह्या जो म्हादयचो विशय आसा, म्हादय आमची आवय, हे उतरां खूब फावटी आमी आयकल्या, खूब फावटी हेंच्यांनी म्हटल्या. पण म्हादय आमची आवयक वाचोवपाक कितें केलां हें आजून पर्यंत ह्या प्रमोद सावंतान आजून पर्यंत सांगलेलें ना, जावं आजून पर्यंत तेजेर डिस्कशन केल्लें ना. आमी एवरी टायम डिमांड करता की असेंब्ली सेशन फुडें वाडोवपाचें, पण सीएमाक पडलेलेंच ना. आनी म्हाका तरी दिसता आतां खात्री आसा की सीएमाक खबर आसलें की अशें जावपाचें आसा म्हणून. आनी खबर आसून बसून तेणें जे रेजोल्युशन डे आसा जो फ्रायडे आसता, प्रायवेट मेंबर्स बिलाचो डे आसता, तो डे तेणें कट केलो. तेणें मुद्दमून आमी थंय डिस्कशनाक घालतले, रेजोल्युशन घालतले, मांडटले, हो म्हादयचो इश्यू तापतलो हें तेणें पळयलें. आनी ह्या विधानसभेचो जो
16 तारखेक आमची विधानसभा जावपाची आसा 4 दिसांनी ठरयली आनी 4 दिसांनी येदो व्हडलो इश्यू जो येदो व्हडलो इश्यू आसा हो 4 दिसांनी डिस्कस जावपाक शकना जावं तेजेर रेजोल्युशन पासून मांडपाक शकना हो गोंयच्या जनतेचेर अत्याचार आसा हो गोंयच्या जनतेक काबार करपाचो षडयंत्र आसा आनी हितून आमचो सीएम आनी हो बीजेपीचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा कारण डबल इंजीन म्हणटा सेंटराक एक इंजीन आसा गोंयान एक इंजीन आसा म्हणटा म्हटल्यार तुमी आयज सेंटराच्या इंजिनाचेर चलता अशें म्हाका दिसता कारण गोंयचें इंजीन तरी चलत ना गोंयच्या इंजिनाक पडलेलेच ना गोंयचें इंजीन फक्त म्हणटा सेंटर आसा थंय आमी आसा मोदी कितें सांगता तें आमी हे करतले जावं तेंची जी वयली जी सेंट्रल डिस्पेन्सेशन कितें आसा तीच आमी फुडें व्हरतले जेन्ना आमी एज अ एमएलए जे आमी विधानसभेत निवडून हाडिल्ले आमदार आसा आमी एक डिमांड आमी सांगता की एक असेंब्ली सेशन आसा तो वाडोवन घेवचो आयज आनी एक डिमांड करता की हो जो असेंब्ली सेशन आसा तो मिनिमम 8 ते 10 दिसाचो करचो म्हणून एक स्पेशल सेशन आसचो जितून म्हादयच्या बाबतींतूच डिस्कशन जावचें कारण म्हादय जो विशय आसा तो आयचो आनी कालचो न्हू तो 2 दिसाचो विशय न्हू हो गेल्या त्या 1980च्यान तो विशय चालूच आसा पण अजून पर्यंत ताचो सुटाव गेल्लो ना ते सायडीन कर्नाटका सुशेगाद आसा ते हॅप्पी आसा कारण तांकां थंय उदक जावपाचें आसा आनी आमी हांगा उदकाक लागून मरपाचें आसा तशेंच जेन्ना आमी पळयता बीजेपी सरकार आमची जी रेजोल्युशन्स आसा ती मांडपाक रेडीच ना एवरी टायम ते म्हणटा की तुमी तुमचे कडेन रियल इश्यूच ना तुमी रियल इश्यूचेर झगडच ना अरे हो रियल इश्यू ना आनी खंयचो रियल इश्यू जेन्ना म्हादय सारको तुमी इश्यू घेयना तुमी म्हणटा हो रियल इश्यू न्हू आमकां एलिक्यूज घालपाक फक्त 3 दिसूच मेळटा एलिक्यूजाचेर 3 दीस उलोवपाक मेळटा आनी हो इश्यू थंय मांडपाकूय मेळना सारको जेन्ना एक एलिक्यूज बसून एक 45 मिनटाचे एलिक्यूज समज घातली आनी तितून 15 मिनटां समज टायम मेळना 10 मिनटां टायम मेळना 10 मिनटांनी येदो व्हडलो इश्यू आमी डिस्कसूच करपाक शकचे ना सो मागता की हेजेर एक स्पेशल असेंब्ली सेशन जावचें एक 8 दिसाचें असेंब्ली सेशन जावचें आनी हेजेर प्रत्यक्षात प्रत्येक जे 38 आमदार 39 आमदार आसा ते सगळ्यांक डिस्कशन करपाक रायट मेळचो तशेंच आमी जेन्ना म्हणटा की हेजेर कितें जातलें आमी मनोजान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी हेजेर धोरण धरतले आमचें जें आंदोलन आसा तें खर करतले आमी जितले गांवचे लोक आसा ते इफेक्टेड आसा विलेजीस तांकां मेळटले तशेंच आमचे जे एक्सपर्ट आसा तांकां मेळटले म्हाज्या वाटेच्यान हांव आमचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा एकाय लेटर करतलो प्रेसिडेंटाकूय लेटर करतलो की तांकांय कळपाक जाय की आयज गोंयचे जनतेची जी हालत आसा जावं उदकाक लागून कितले त्रास जाता हे तांकां कळपाक जाय कारण आयज ते म्हणटा सगळे वाटेन बीजेपी आसा आमी सगळ्यांक बरें आसा आमी गोंय राखपाक सोदता गोंय सांबाळपाक सोदता फक्त भाशणांनी अशें म्हणून जावपाचें ना समज आमकां उदक ना आमचें उदक समजा आमकां मेळना जाल्यार आमी काबार जातले आनी आमी सोंपतले सो आमचें उदक आमकां जाय ही धोरणां धरून आमी एक डिमांड करतले की आमकां जे म्हादय आसा ते डायवर्जन आसा ते आमकां गोंयान येवचें म्हणून आनी गोंयचें उदक गोंयकारांकूच मेळचें म्हणून समज आयज गोंयकारांक आमचें उदक मेळना जाल्यार फाल्यां गोंयकार मरतले अक्षरशः गोंयकारांची मृत्यू जातली आनी हेजो रिस्पॉन्सिबल आमचो बीजेपी सरकार आसतलो हेजो रिस्पॉन्सिबल आमचो सेंटराचो बीजेपी सरकार आसतलो सो हो आमचो डिमांड आसा की 8 दिसाची असेंब्ली सेशन दिवची आनी आमचें उदक आमकां मेळचें म्हणून देव बरें विरेश बाब तुवें म्हणलें की एजिटेशन जावचें म्हणून आतां 16 तारीख असेंब्ली सेशन आसा तुमकां दिसना हेजे पयलीं जावचें म्हणून तुमी असेंब्ली जायसर रावतले आमी इच एंड एवरी जे आमचे लोक आसा तांकां अंडरस्टँड जातले तेंचे फुड्यान वयतले कारण लोकांक कळपाक जाय आयज कितें जाल्लें आसा आयज लोकांक खबर ना केदो व्हडलो इश्यू आसा उदक ना जाल्यार लोक फोन मारता इश्यू करता बट मेन खंयच्यान सोर्स येता उदकाचो सोर्स खंयच्यान येता तो आजून पर्यंत लोकांक सारको खबर ना सो ताका लागून आमी लोकां मेरेन वयतले लोकांक सांगतले उठपाक जाय गोंयकारांक उठपाक जाय जेन्ना गोंयकार उठतले तेन्नाच खंय ना खबर जातलो कारण आयज बीजेपी तुमी पळयला आसतले एवरी टायम तांकां असेंब्ली बीन नाकात तांकां असेंब्लीन जेन्ना आमी आमदार किन्ना कितें उलोवंक सोदता आयज असेंब्ली ते करपाकूच सोदना कारण तांकां खबर आसा की ऑपोजिशनाचो आवाज आसा तो आवाज तांच्या कानांनी पडटलो लोकां मेरेन पावतलो ताका लागून तांकां तो आवाज पावलोच नाका
सो आमकां आंदोलन भायल्या भायर करचो पडटलो, आवट ऑफ द एसेंब्ली करचो पडटलो. आमी एसेंब्लीन करीत आसता, एसेंब्लीन बोवाळ करीत आसता, पण आमकां लोकांक जागृताय करची पडटली आनी जागृताय जेन्ना जातली आनी हो खरो जातलो तेन्नाच खंय ना खंय बीजेपी सरकाराचो जी तकली आसा ती ओपन जातली ना. तकली ओपन जावपाची ना, कारण लोकांक कळूंक जाय. आयज आमकां कळ्ळें म्हणून जायना, लोकांक कळपाक जाय की बाबा चल्ला तरी कितें. आनी समज उदक ना जाल्यार कितें जातलें हें आयज खूब जाणांक कळोन येयल्लें आसा. उदक ना कितें जातलें, पण हेजो जेन्ना बंद जातलें, टोटल बंद जातलें, जेन्ना 43% उदक सारकें येयना तें जेन्ना कळटलें तेन्ना सगळे लोक वयर सरतले, तेन्ना टू लेट जातलें. तेका लागून तेच्या पयलूच आमचो जो आंदोलन आसा तें फुडें व्हरतलें.